आज परत एकदा सकाळी फुडें म्हाका मेळपा खातीर सुमेरा खान हे चली आनी बाबडे ते ब्लायंड चली हे मडगांव साकून म्हाका मेळपाक आयला। आमी सगळे जाण जे स्कॅम ह्या विशयाचेर उलयता हो दुसऱ्या पद्दतीचो लँड स्कॅम आसा। लँड स्कॅम हाज्या खातीर ताका हावजींग बोर्डाचो प्लॉट दिता म्हणून ताच्या कडल्यान 8 लाख रुपया घेतले आनी 8 लाख रुपया हो सादीक शेख ह्या मनशान घेतले। त्या सादीक शेखाक आमी डिफरंट केसींनी अरेस्ट केला। हांव गोंयकारांक इतक्याच खातीर अलर्ट करता की सुमेरा खान हे बाय ब्लायंड बट ताका सुद्दां ह्या सादीक शेख सारकेल्या मनशान सोडूंक ना। ताज्याय कडल्यान 8 लाख रुपया घेवन ताका हावजींग बोर्डाचो प्लॉट दिता म्हणून फॉल्स पेपर हावजींग बोर्डाचे करून ताका ऑलरेडी पेपर दिले आनी ते हावजींग बोर्डात गेल्या उपरांत ते पेपर फॉल्स म्हणून ताका कळ्ळे। त्या खातीर अशा पद्दतीची लँड स्कॅम आनी बाकीच्या सगळ्या पद्दतीची स्कॅम सातत्यात गोंयांत जावपाक लागल्या। म्हाका दिसता गोंयच्या लोकांनी म्हणजे वेगवेगळ्या बाबतींत पयशे जे मागतात लोक तांच्या पासून अलर्ट रावचें पडटलें, कारण ह्या पद्दतीन लोक पयशे लुटपा खातीर खूब मोठ्या प्रमाणात वेगवेगळ्यो टॅक्निक्स प्रत्येक फावटी काडीत आसा। म्हाका खरोखर म्हणजे त्या ह्या चलयेच्या बद्दल, कारण ते ब्लायंड आसून सुद्दां ताका लुटता म्हणजे पयशे ताच्या कडल्यान काडून घेता आसतना खंयसरूच मात्तूय तेंच्यांनी ह्युमॅनिटेरियन ग्रावंडाचेर सुद्दां विचार करूंक ना। ही एक म्हणजे माणुसकीक काळिंबा फासलेली गोश्ट आसा। खातीर हांव ताजी केस प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करपाक लायला, ताका प्रॉपर न्याय मेळचो हाज्या खातीर सातत्यात म्हणजे म्हजे कडल्यान आनी म्हणजे पुलीस डिपार्टमेंटा कडल्यान पुराय प्रयत्न आसतले। तर अशी डॅरिंग जे करता पळय तितून कोण तरी जर ऑफिसर्स बीन जर साथ दिता अशें जर सापडात, खंयचोच ऑफिसर केन्नाच साथ दिना। लोकांक फसवेगिरीचो प्रकार आसा। लोकांनी अशा पद्दतीन स्टॅम्प तयार करप, पेपर तयार करप, म्हणजे ताका तर हावजींग बोर्डाचो प्लॉट हे फॉल्स पेपर करून दिल्लो आसा। तेजे ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन सगळी सुरू आसा।